स्टार्ट करूया रे. तो राहू दे. श्री हरिमंदिर देवस्थान मडगाव आपलो 115वा दिंडी महोत्सव ह्या वर्सा साजरो करतात. आणि आज तुम्ही सगळे पत्रकार भावाच्यान हांव मनपूर्वक तुमचें स्वागत करता. आणि फुडलीं सुत्रां आमचे अध्यक्ष तुमकां सगळे ब्रीफ करतले. आमचे मदीं आज हांगा आसात अध्यक्ष सुहास कामत, ताचे नंतर उपाध्यक्ष निलेश कांदे, ताका तेवूय बसल्यात श्री रवींद्र नियोगी, आणि माझे उजवी वाटेर बसल्यात आमचे सदस्य श्री उमाकांत सावंत. सर्वप्रथम पयली एक आनंद जालो आमकां सगळ्या आमच्या कमिटीक की सावयो अपलोड मिडियाचो जो पत्रकार आसा ताका फादर फ्रेडी हाजो पत्रकार पुरस्कार फावो जालो. आमी देवस्थान समिती ताका आमी कॉंग्रेट करतात, अभिनंदन करतात आणि कौतुक करतात. सुहास कामत हांकां तांणी नमस्कार. आतांच मनोहरबाबा सांगले प्रमाणे सावयकर बी आमचे वतीन हांव अध्यक्षाचे वतीन करून दिला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की प्रसिद्ध हरिमंदिर देवस्थान आनी तशीच तितलीच प्रसिद्ध ही दिंडी हरिमंदिराची गोंयभर प्रसिद्ध इतलेच न्ही भायल्या स्टेटीन सुद्दां प्रसिद्ध अशी दिंडी उत्सव ह्या वर्सा आमी हांगा मनयतले 115व वर्स जाता हें. आणि त्या निमित्तान हांव तुमच्या सगळ्यांचे आमच्या देवस्थानचे वतीन काळजापासून स्वागत करता, येवकार दिता. दिंडी तसो वर्ष पद्दती प्रमाणे भरगच्च कार्यक्रम आमचो साजरो जाता. 7 दिसांचो हो प्रोग्राम आसा, कार्यक्रम आसा, ज्याचे औपचारीकरित्या उद्घाटन सुवाळो फाल्यां जातलो. 9 तारखेच्यान हो उद्घाटन सुवाळो सुरू जातलो आणि कार्यक्रम आमचे सुरू जातात फाल्यांच्यान. विविध कार्यक्रम दवरलेले आसात, कार्यक्रम पत्रिका दिल्ली आसा. आणि फाल्यां सांजचो उद्घाटन सुवाळो 6 सुमार जातलो. हांगा मानीस आमचे अतिथी म्हणून आमचे जितेंद्र कामत आसतले, मडगांवचे आमदार मुख्यमंत्री गोंयचे. तशेंच एक उद्योजक आणि जे ह्या हरिमंदिर देवस्थानचे जाचे कुटुंब बऱ्याच काळा पासून पारंपारीक ताचे संबंध आसात ते आसतले उद्घाटन सुवाळ्याक भायर. तशेंच फाल्यांच्यान जी किर्तनां सुरू जातली ते बाबा कीर्तनकार, बरे फामाद कीर्तनकार प्रवीण बुवा, प्रणव बुवा जोशी ते आहेत. या सगळ्यांच्या आणि आमच्या समितीचे सगळे सदस्य समोर आमचे हे उद्घाटन सुवाळो जातलो फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. आणि विविध कार्यक्रम फाल्यां आमी कितें केलां की स्पर्धा दवरल्या, म्हणजे मनाचे लोक भुरग्यां खातीर 5 वर्सांचे वयले भुरगे 5 ते 12. आणि त्या प्रमाणे फुडले कार्यक्रम जे पत्रिकेर आसात ते सगळे 7वी दीस जातले, किर्तनां जातली, विविध तरेचे सत्संग जातले, भजन जातले. आणि मुख्य हे दिंडी उत्सव जो 14 नोव्हेंबराक आसा पारंपारीक दृश्ट्या वर्ष पद्दती प्रमाणे सकाळच्यान हांगा कार्यक्रम धार्मीक विधी सुरू जातले. अभिषेक म्हणा, महाअभिषेक, पूजा मागीर महाआरती नंतर दनपारचे महाप्रसाद हांगा जातलो देवस्थानाचे वतीन या वयल्या आदेशवारान. आणि मग सांजचे जी पालखी दिंडी भायर सरपाची आसा ती हांगा भजन सुरू जावन म्हणजे सत्संग जातलो 4 पादांक सुरू जातलो. ताजे नंतर धार्मीक रित्या ग्रंथपोथी जी आसा जी दिंडी ताची स्थापना करतले पालखेन. आणि ताजे नंतर हांगा मुख्य बैठक जे कलाकार आमचे भावनीक कलाकार आमी आमंत्रीत केल्ले आसा. पुण्याच्यान 2 गायक कलाकार पुण्याचे आसात. एक म्हणजे जे तुमकां खबर आसतलें की आमचे सगळे खबर आसा की पंडीत भीमसेन जोशी म्हणून अशे मोठे व्हडले कलाकार जगांतले जगभर प्रसिद्ध असे डॉक्टर भारतरत्न मेळ्ळे भीमसेन जोशी, तांचे नातू श्री विराज जोशी. खूब तरणाटे आसात ते, पण एकदम म्हणजे आजादी तांकां कोण आयिल्ले आसात ते आमचे एक कलाकार आसतले श्री विराज जोशी.
ताजे बरोबर ईश्वर घोरपडे पुणेचे ते फामाद गायक कलाकार ते येतले आणि त्याच बरोबर आमी गोंयचे आमचे कलाकार मुग्धा गांवकर ही आसतली. पयले दिंडी जातली त्या दिसा मुग्धा गांवकर आनी ईश्वर घोरपडे हांचे गायनाचे 3 बैठकी जातल्यो. तुमकां खबर आसा आठवार, दुसरी युको बँके समोर, तिसरी जी शेवटची व्हडली जाता ती म्युन्सिपालिटी स्क्वेरार. ही 3 बैठकी ही आमचे कलाकार आसतले आनी साथी कलाकार आमचे गोंयचे फामाद सगळे दयानंद कोसंबे, महेश दामास्कर, आनी ताजी सांगता समारोह हो 15 नोव्हेंबराक सांजचो व्हडल्या म्हणजे दिंडी जेन्ना परत येता दुसऱ्याच्या सकाळी हांगा दही काल जाता, दहीहंडी जाता, मागीर आरती येता सकाळी आनी सांजचो मोठो हांगा गायनाचो कार्यक्रम जातलो. ते विराट जोशी म्हणटा ते कार्यक्रम 15 तारखेक ह्या माटोवन जातलो आनी तो कार्यक्रमाक जातूनच ही दिंडीची समाप्ती उत्सवाची समारोह जातलो. असो हो गरजेचो कार्यक्रम आसा. आमी सगळ्यांक पेपरांनी आतां तुमी विनंती करता की बरी सगळी कवरेज येवची. हाजे पयलीं आमचो कार्यक्रम आयिल्लो आसा, तुमी सगळ्यांनी दिल्ले आसा. ताजे बद्दल हांव म्हणजे बरोबर धन्यवाद करता. आनी खास कार्यक्रम म्हणजे आमचे वार्षिक 15 तारखेक सांजचो 6:30 दिपोत्सव आमच्या महिला ज्यो भक्तगण आसात, महिला वर्ग ते मोठ्या प्रमाणात हांगा दिपोत्सव सादर करतात. तोही एक सुंदर असो दिपोत्सव जातलो 15 तारखेक सांजचो. आता ह्या कार्यक्रमाच्या दिंडेच्या निमित्तान आमी जे हांगा आयिल्ले आहात ते म्हाका आनी मुद्दम आवर्जून तुमकां सांगून अशें दिसता की हरिमंदिर देवस्थान जे आमी हांगा नवी स्थापना केली 2018, जे 1909 पासून ती सुरयेल आसले, 108 वर्सां 109 वर्सां तेन्ना पासून आमी अशें विचारलें की एक देवस्थान हे फक्त देवस्थान म्हणजे देवाचेच प्रार्थना करप, देवाचें भजन करप, देवाचें स्मरण करप, सत्संग करप इतले पुरतेच मर्यादीत न दवरता आयच्या परिस्थितीत आज जी गरज आसा की धर्म जागरण म्हणा, संस्कृती संवर्धन म्हणा, ह्या रुपान किंवा जनतेची कसली सेवा, मानव सेवा ही जी आमकां संस्कृती आमच्या संस्कृती धर्माक सांगल्या ती देवस्थानचे वतीन करची जावची अशें आमचें दिसलें आनी त्या प्रमाणे आमी उद्दिश्ट दवरलें. दुर्दैवान मदली 2 वर्सां आमच्या त्या कोवीड हातूंत गेली. 2018 आमी हांगा आयले. 19 पयलो वर्धापन सोहळो जालो. 20, 21 आनी ऑलमोस्ट 22 तशीच गेली. आतां आमी ताजी त्या उद्देशान आमी सुरवात केली आहे. हे तुमी तुमकां विनंती आहे की हे तुमी हायलायट करचें पेपर. आमी भुरग्यां खातीर संस्कार वर्ग म्हणून हरी मंडळान सुरू केल्ले आसात. दर गुरुवार आनी शुक्रवारी सांजचे 6 ते 7 संस्कार वर्ग 5 वर्सां वयर भुरग्यांक, जेणे करून की हांवें ज्या प्रमाणे म्हणलां की भुरग्यांक एक तरेची आमच्या संस्कृती बद्दल आचरण वागणूक जे आज मिसींग आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें यंग जनरेशन संस्कार खातीर इम्पॉर्टंट. घरान कशें वागप, वडीलधाऱ्या कडेन कशें वागप, पेरंट्सां कडेन कशें वागप, गुरुजनां कडेन कशें वागप, टिचर्सां कडेन कशें वागप, जे आज दुर्मीळ जाल्ले आनी त्याचे परिणाम आमकां दिश्टी पडटात. ज्यो घटना घडटात शाळेंत म्हणात, कॉलेजींत म्हणात, त्या दिशेन आमी हो संस्कार जावचो आमी सुरवात केल्ली आसा. ते श्लोक म्हणा हे म्हणजे ताजे बरोबर आमी हे जे आचरण आसा हें शिकयतात. एक एग्जाम्पल तिनसांज जाली की आपल्याक शुभम करुती म्हणपाचें, म्हणजे हांव एक उदाहरण दितां. आनी अशें नाना तरेचे हे आमी उद्दिश्ट दवरून हे संस्कार सुरू केल्ले आसात आनी ते रेग्युलर बरें चलतात. बिलकूल सक्सेस जाता हें तुमी आवर्जून सांगचें. दुसरी गोष्ट हांवें जें म्हणलें की मानव सेवा, मनुष्य सेवा किंवा जनतेची सेवा म्हणून आमी म्हणटात न्ही, इट इज सेड सर्वीस टू ह्युमॅनिटी इज सर्वीस टू गॉड. मानवी सेवा ही ईश्वरी सेवा. तो आमी एक संकल्प असो केला की जे जे काही सद्य परिस्थितीत ह्यो जनतेचे प्रश्न आसात, एकच उदाहरण दिता. आमी जर विचार केलो सरासर आनी आज जे भयानक स्थिती आसा, एक ड्रेडिंग डिजीज म्हणटात कॅन्सर, अनफॉर्च्युनेटली गोंय राज्याचें नांव नंबर 1 आसा एज पर मेडिकल स्टॅटिस्टिक्स, नॉट मी. As they say, especially breast cancer, we are ranking number 1 in India, and it is increasing speedily. त्या दृश्टीन सुद्दां आमी एक प्रोग्राम घेतलो आनी 5 मे पयलो आमी प्रोग्राम केलो कॅन्सर अवेरनेस प्रोग्राम, म्हणजे इनिशिएटीव हरिमंदिर देवस्थान आनी ताजे बरोबर गजानन महाराज मठ ट्रस्ट आनी दुर्गा माता मंदिर गोंयांतले
आनी तिगांनी मेळून 5 मे आमी रवींद्र भवनात हो सुरवातीक कार्यक्रम केलो लोकां खातीर अवेरनेस प्रोग्राम आनी ताजे फुडलो स्टेप म्हणून पयर आमी परतून एकदां रवींद्र भवनात 27 तारखेक परत एकदां आमी हें केलो त्या प्रोग्रामान विक्टर हॉस्पिटलांतले नामनेचे डॉक्टर आयिल्ले डॉक्टर अविनाश म्हणून आनी डॉक्टर आर्वरीश आनी पयरचे प्रोग्रामान रवींद्र भवनात फामाद डॉक्टर शेखर सारकर हांचे मार्गदर्शन जालें अशा दृश्टीन आमी स्टेप्स घेतलेले आसा की जे आमचे लोकांचे प्रश्न आसात ते आमी घेवन फुडें सरतले देवस्थानांत आमी सगळे देव धार्मीक चालतलेच उत्सव जाता सगळे जाता पूण लोकांक एक तरेचे हाचे बद्दल तर आमचे कडेन सुद्दां आयले आसात लोकांच्या जनतेनी ते आमी सुद्दां आमचे कडेन विविध क्षेत्रांत आमी एक्सपर्ट आमी कॉन्टॅक्ट केल्ले आसात फुडें फुडें म्युजीक संगीताचे कार्यक्रम भुरग्यां खातीर आमी सुद्दां आमी फुडें करपाचे प्लॅन आसा आमकां जागो भरपूर आसा म्हणून आनी दुसरी एक आनी गोश्ट म्हणजे जे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान गोंयच्या सरकारान एकादशी तीर्थ म्हणून आनी एक स्कीम एक हें केल्या जे महाराष्ट्रान सिद्धिविनायक हें आसा अष्टविनायक सॉरी त्या दिशीन आमच्या रोहनबाब खोर्त्यान इनिशिएटीव घेवन ताणें एकादश तीर्थ म्हणून एक हें करपाचें केलां प्रोग्राम तशेंच ट्युरिजम करपाक ताणें कितें केलां की जे आज ट्युरिस्ट येतात गोंयांत ते बाकीचे तांकां फामाद आसा कितें बिचीस म्हणा चर्चीस म्हणा हें म्हणा पूण इतली देवळां पुरातन देवळां हांगा गोंयांत आसात ती तांकां सुद्दां समजुनी आनी तांकां ह्या एकादश तीर्थ म्हणून तांकां एक यात्रा तांणी आयोजीत केल्ली आसा ती ट्युरिस्ट डिपार्टमेंटान आनी त्यातून ताणें 11 देवळां ताणें आयडेंटिफाय केल्ली आमकां मोठो आनंद भोगता किंवा अभिमान जाता की हरिमंदिर देवस्थान ताणें ह्या एकादश तीर्थान इन्क्लूड केलें आसा ते व्हडलीं व्हडलीं देवळां आसात माड्डोळकर म्हणा म्हणजे साखळे लांबावले ताजे बरोबर आमचें देवूळ कसो केलो आनी त्या दृश्टीन सरकारच्या वतीन हें काम चालू आसा एकादश तीर्थ आमचें हरिमंदिर देवस्थान जातलें जे ट्युरिस्ट पॉयंट ऑफ व्यू गोंयभर न्ही जगभर हाचें नांव वतलें फ्रॉम द गव्हर्मेंट टुरिस्ट सो अशे तरेन हे हरिमंदिर देवस्थानाची प्रगती आनी प्रतिश्ठा ही वाडत आसा तुमकां सगळ्यांक हांव खरोखर तुमचें अभिनंदन करता की तुमी सुद्दां आमकां वेळोवेळी जेन्ना गरज पडटा तेन्ना साथ दितात पब्लिसिटी दितात कवरेज दितात उत्सवांनी हरशीं सुद्दां केन्ना आमी करून येतात सो हो कार्यक्रम दिल्लीचो उत्सव मोठ्या समाजान आमी दबाज्यान सादर करतले तुमी सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावचे प्रत्येक दिसा शक्य जाल्यार कार्यक्रमाचे भजन आमचे किर्तन आनी एक मुद्दम हायलायट करपाचें आसा आज काल किर्तनान म्हणजे लोक म्हणटात की ताका काय व्हडलेशें म्हणपाचें ना लोकूय पेमेंट पूण आमचे किर्तनान आतां लोक येवपाक लागला कित्याक किर्तन सुद्दां एक समज जाला की किर्तन म्हणजे फक्त देवाचें नामच करून किंवा अशें न्हय किर्तनांतल्यान जो बोध मेळटा समाज प्रबोधन जाता आयचे किर्तनकार कशें ते किर्तन करतना देवाच्या हाजेर करतात पूण ताजे बरोबर प्रॅक्टिकली जे जिवनान ज्यो गोश्टी जाय करता ज्यो म्हणजे विजा वीज ते कंपेर करता तांकां बोध मेळटा लोकांक शिकूंक मेळटा आमकां उदाहरण म्हणजे पोरवां